प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या अमृत सरोवर ह्या येवजणेखाला भारतातल्या सुमार 150 जाल्यार गोंयांतल्या सुमार 35 तळ्यांक अमृत सरोवर हे नाव दिला अशें उदका स्रोत खात्याचो मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगले। केप्याच्या शेल्डे तळ्याचेर तशेंच कुडचडेच्या नंदा तळ्याचेर भारताच्या 75व्या स्वातंत्र्य दिसा निमतान ध्वजारोहण केल्या उपरांत मंत्री उलयताले। ह्या वेळार थळावो आमदार आनी भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल लेगीत थंय हाजीर आशिल्लो। एक सुरवातीकच परबी दिता, परबी स्वातंत्र्य दिनाची आणि त्याबरोबर परबी हे अमृत महोत्सवाची। अमृत महोत्सव म्हटल्यार आमच्या स्वातंत्र्याक 75 वर्सां पूर्ण जाल्यात आणि सुरवातीकच मागता देवा लागीं तुमकां सगळ्यांक अशे बरे प्रकारचे आयुष्य आणि आरोग्य मेळुये, तुम्ही बी ताजी काळजी घेवची जेणे करून काब्राल बाबा बरोबर 100 वर्सां कडेन तुम्ही परत हांगसर जमपाक जाय। आयच्या सुवाळ्याच्या निमित्तान आमचे नरेंद्र मोदी जे आसात कितले दूरदृष्टी आसात। तांणी 2019 एक शब्द म्हटलो, जलशक्ती। आणि जलशक्ती हो शब्द जो आसा देशभर जालो आणि तातूंतल्यान मागीर उदका संबंधी ताकद, उदकाची ताकद कितली आसा जाका आमी जीवन म्हणटात आणि उदकाचें आमचें जीवन उरता जगता अशें म्हटलें जाता। आणि हे जलशक्ती हे शब्द दिवन तांणी नवीन धरणां बांदपाचे, व्हाळ आमचे आसात ते सुदारणा करपाची, तळी आसात सुदारणा करपाची ह्या संबंधी संदेश दिलो। ह्या वर्साक जानेवारी जायना फुडें ताणें सांगलें अमृत सरोवर अख्खे भारत देशभर जे जाग्यार तळी आसात ते सगळे तळ्याक अमृत सरोवर हे नाव दिलें। लक्षात घेयात, आमी आतां हांगसर म्हणटाले अमृत सरोवर नंदा लेक, अमृत सरोवर शिड्डो आमचे शेल्डे लेक, अमृत सरोवर आमच्या शिरोडेचे सातोरे लेक, अमृत सरोवर आमच्या तारीवाडेचे लेक अशी तांकां नांव दिता। आणि म्हणूनच हे तळ्याची जितली सुंदरकाय करपाक जाय पयलींच आमी बॉम्बेच्यान एक आर्किटेक्ट हाडिल्लो आणि तो आर्किटेक्ट जो आसा पळय हाची डिझायनिंग करतलो कशे बरे पद्दतीन हे सुंदरीकरण करपाक जाता म्हणून ते जेणे करून एक लक्षात घेयात, बाब काब्राल बाब आमचे सरकार आणि पुढाकार घेतलो, लोकांनी मान्यता दिली हांगसर आणि म्हणून हे स्थान जे आसा पळय न्ही ते जागतीक लिस्टाचेर येयल्लें आसा, जगाच्या मॅपाचेर येयल्लें आसा। हांवें उदो म्हटलें की म्हजी शिरोडे जर येदे व्हडले तळें आशिल्लें हांव राती ते डिक्लेअर करून उडयत आशिल्लो, पण तेजे व्हडले तळें ना शिरोड्या। बाब काब्रालान तुमी सगळ्यांक सहकार्य केलें आणि म्हणून हे हो जागो जो आसा पळय न्ही ते मानसर लिस्टांत आयिल्लो आसा आणि ताजी बरी पद्दतीन निगा करप, ते बरे भशेन सुदारणा करप आनी सांबाळप हें तुमच्या सगळ्यांचें काम जावन येता।